ये पहन के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहन के। इसको क्या बोलते पता है आपको? आणि मुंबईमध्ये 3 जागे होते, मी फर्स्ट प्राइज घेतलेला आहे ह्या कॉकटेलसाठी। तो ऐसे आके यहाँ पे नेचर को प्रिजर्व करते हुए एन्जॉय करना, ट्रेडिशन सेलिब्रेट करना। सकाळी 5 उठलेली, 5 सोट्यान चून घातले, नाल्ल फोडून आणि मागीर तांदूळ धुवन करूंक जाय। यही पे गोवा टूरिज्म भी अभी यही प्रमोट कर रहा है कि कल्चर और नेचर के साथ में डेवलपमेंट हो गोवा का और टूरिज्म का। विवा गोवा विवा सांजाव गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी आयला शिवोले ह्या वाठारांत। शिवोले म्हटल्यार काय हो सांजाव जो आसा तो गोंयभर गाजता। त्याच बरोबर गोंय पर्यटन विभागाच्या जोडपालवान हो शिवोले जो सांजाव जाता तो लेगीत आयोजीत केलेलो आसा, जेणे करून पर्यटकांक आकर्षित करचे आणि ह्या सांजावाची महती जी आसा ती देश पावण्याचेर पावची। पूण ऑथेंटीकपणा जो गांवचो आसा तो ह्या गांवच्या लोकांनी तिगोवन दवरिल्लो आसा। नाचत गाजत हो सांजाव सेलिब्रेट करतात, त्याच बरोबर ताका एक धार्मीक मान्यताय सुद्धा आसा। पूण ह्या गांवच्या आमच्या गोंयकारांनी हो सांजाव तसो तिगोवन दवरिल्लो आसा। हाच्या उपरांत हो सांजाव करता करता एक व्हडलो ताका एक स्वरूप आयिल्लें आसा। गोंय पर्यटन विभागान एक व्हडलें आयोजन केलेलें आसा। पूण गांवचे हे लोक जे आसा तो हो सांजाव बाया बायांनी वचोन ते तेंचे रिच्युअल्स मनयतले आनी त्याच्या उपरांत थंय वयतले। आमी आसा शिवोलेच्या वाडेर हांगासर जो शिवोले तांच्यांनी सांजावाची जी परंपरा आसा ती तिगोवन दवरलेली आसा, त्याची महती आमी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया। बांयत उडक्यो मारून आता आमी आमची व्हडी घेवन इगर्जे लागीं वयतले, थंयसरूय आमचें कांतार आसतलें, सेलिब्रेशन आसतलें। मागीर येवन मागीर इवनिंग आमी सगळी एक एक आमची कसली पार्टी आसतात। आता गोंयचो हो सांजाव म्हणटकीर अशी म्हणटात की जावय जे आसा ते आपल्या मावडे येता आनी तेजी जी जय्यत तेंचे स्वागत तांकां मेजवानी बीन दिवपाचो हो सुवाळो, हाच्या बद्दल कितें तुमी म्हणटात? हे फेस्त मावडचे म्हणटात आनी जायत्यो दालयो जशी कोण काजार जाता भुरगीं जातात ते आपल्यो दालयो बिलयो घेवन येतात आनी हय फेस्त मावडचे म्हणून आमकां सांगलेलें आहा आनी आमी ते मनयतात। म्हणजे आता पुर्वजांचे म्हणजे वडिलांच्या आज्ञे प्रमाणे उदक नाता बांयचे सारकें न्हू, उदक नाता बांयचे। त्याच बरोबर नेचराक हो प्रिजर्व करपाचो एक संदेश आसा। म्हणजे फुलां फळां म्हणजे कोपेलां जी तुमी माळटात, त्याच बरोबर फळां दिवपाचो एक जी रिवाज आसा। आतांच्या जनरेशनाक इतलेंच जे आमी बांयत उडक्यो मारतात ते जनरेशन आमचे पुर्वजांनी आमकां दिलें। आमचो नेचर सांबाळपाचो, आमची शेतां भाटां दोंगर हें सगळें सांबाळपाचें आमी प्रयत्न करूंक जाय। एकंदरीत जशें की हो सांजाव म्हटलो काय नॉट ओन्ली फक्त मजा, तर त्याच बरोबर नेचराचो एक व्हडलो संदेश दिवपी एक सण आसा। सांजाव म्हटलो काय भितून महत्वाचो पार्ट येयलो तो खावपाचो, आनी खावपाचे जिन्नस म्हटल्यार सान्नां केल्या शिवाय हेका पूर्णत्व येना। सो आमच्या ह्या शिवोलीच्या एका थळाव्यान लुड्डीन म्हणटा तेणें ही सान्नां करून हाडली आनी आतां ही सान्नां ती हांगासर जे कोण सांजाव मनोवपाक येतले तांकां ती वाडटली, तिच्या हातान ही सान्नां तिणें तयार केलेली आसा।
सो ही सान्नां तुवें कशी आनी केन्ना तयार केलेली आसा आता? हांव सकाळी 5 उठलेली, 5 सोट्यान चून घातले नाल्ल फोडून आनी मागीर तांदूळ धुवन करूंक जाय आनी मागीर ते पीठ सूर घालून कालोवन दवरूंक जाय. 4 वरां लागली फूग येवपाक तेका. मागीर फूग येयल्या उपरांत मागीर स्टार्ट केलें हांवें करपाक. ऑलमोस्ट 10 कोहे कोमेस केल्ले, एकाक कोहे काबार जाले. सो हांवें ही सान्नां केली, एक वेगळी टेस्ट आसा तेका, खाशेली टेस्ट. ह्या सान्नांत खंयचो इन्ग्रेडियंट तुमी आवडटा? गोड घालता तितून? ना, शुगर, शुगर, टोडी, रायस आनी चून. टोडी 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 ती अवेलेबल आसता आता? मेळना, पण माझ्या नेबरान म्हाका सोदून हाडून म्हाका दिली आनी म्हणून आयज हांवें केली ती. आणि साजावा खातीर हे प्रिपरेशन ते सकाळच्यान केले? प्रिपरेशन हांव 2 दीस जाले करता. तांदूळ हाडूंक जाय, आमच्या घरान उकडे तांदूळ कोण जेयना न्हू, म्हणटकूच एकटे तांदूळ हाडलेले हांवें आनी मागीर सूर म्हापसा वचोन सोली, म्हापसा येयना. मागीर लास्ट म्हाज्या नेबराक विचारलें हांवें, मेवता जाल्यार पळय म्हणून. मागीर ताणें म्हाका सोदून हाडली, म्हणून म्हाजी आयज जाली. एवरी आमी घर बांदलेल्याक आमी 15 वर्सां जालीं दिता. सूर म्हटल्यार आमचो ऑथेंटीक गोंयचो टोडी. हय. सो हो टोडी मेळोवपाक त्याच बरोबर सकाळच्या 5 उठोन प्रिपरेशन सांजावा खातीर म्हणजे कितलें डेडिकेशन आमकां ह्या सांजावान पळोवपाक मेळटा. खरेंच हे खाशेलपणां सांजावाचे. आनी खासा करून लुड्डीन बाईन जे आमकां सान्नां करून दिली, खरीच ही टेस्ट बरीच ऑथेंटीक आसा. आनी लोक आतां हांगा जे येतले ती टेस्ट ही करतले, तिका लुड्डीन बाय ही सान्नां वाडटली. गोंय सरकार सदांच आमचे गोंयच्या पर्यटनाक प्रोत्साहित करपा खातीर, एट्रॅक्ट करपा खातीर वेगवेगळे प्रोग्रामांक चालना दित आसता. तसोच हो सांजावाची लेगीत बरें भव्य दिव्य आयोजन केलेले आसतना कांय गोंयांत आयिल्ले पर्यटक जे आसा ते आमचे कडेन आयज भासाभास करतले. आप कहाँ से हो मॅडम? हांव गोंयचीच बाबा. तू गोंयची? हा, म्हणजे हे पर्यटक आसा. हे पर्यटक. तू आतां सांजाव पयलींच्यान पळयता? हय हय, खूब वर्सां जालीं. म्हाजो मांव करी, आतां म्हाजो घोव करता आनी आतां म्हाजो चेडो करता. 3रे जनरेशन हांव पळयता हे. आनी आमी आदीं आमच्या वाड्या भितरूच करताली लोक. आतां खुबसो लोक येता आनी उमेदीन वर्साक ह्या दिसाक रावता लोक. बॉम्बे म्हणना काय, दुबय म्हणना काय, महाराष्ट्रा, खंयचो लोक येता. सांजावा एक वेगळें स्वरूप आयिल्लें आसा, एक इव्हेंट जाला. पूण ना, आमी ट्रेडिशन दवरता. आमची बायन उडकी पळयल्या मारप, आमची सान्नां, सगळें आमचें जेवण ऑथेंटीक गोंयचें जेवण करता आमी. फेस्त कशें करता आमी. हय हय. आप कहाँ से हो मैडम? मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं बैंगलोर में रहती हूँ अभी. हाँ, कश्मीर से हो बाबा. म्हणजे कश्मीर म्हणजे पळया कसले पर्यटन स्थळ, थंयच्यान लोक अट्रॅक्ट जावन गोंयांत आयिल्ले आसा. कश्मीर कहाँ से हो आप? श्रीनगर से, बट अभी मैं बैंगलोर में रहती हूँ. आपको ये सांजाव कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. मैं तो इनकी वजह से आई हूँ. शिल्पा हमेशा हमें अपने ट्रेडिशंस दिखाने के लिए बुलाते हैं और फिर सब ऑथेंटिक तरीके से होता है, तो काफी अच्छा लगता है, काफी मजा आता है. नेचर के काफी क्लोज है ये. नेचर को मतलब प्रिजर्व करने का एक संदेश देता है ये उत्सव. हाँ, काफी अच्छा लगता है क्योंकि हम बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पे तो नेचर का मतलब हालत खराब ही रहता है. तो ऐसे आके यहाँ पे नेचर को प्रिजर्व करते हुए एंजॉय करना, ट्रेडिशन सेलिब्रेट करना, हमें काफी अच्छा लगता है. मैंने आपको देखा वो अपने वेल में वो डुबकी मारा, वो देखा. 4-5 बार कूद गई वेल में. तो आपको स्विमिंग आता है अच्छे से? नहीं, स्विमिंग नहीं आता, मैं फिर भी कूद गई भरोसा लेके कि कोई पकड़ लेगा. गोवा का आपको ये सब कल्चर अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. हम 2-3 साल से काफी यहाँ आते जाते हैं. हम शिल्पा के यहाँ ही रुकते हैं. कश्मीर में कौन सा ऐसा उत्सव होता है जो? कश्मीर में शिवरात्रि होता है, बट वहाँ इतनी सर्दी होती है कि आप कहीं कूद नहीं सकते पानी में. तो बट काफी ठंडा रहता है वहाँ पे. बट ऐसे शिवरात्रि होता है, खेतर माउस होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं वहाँ पे कश्मीर में. हाँ जी. तो ये साजाव के निमित्त में आपको ये विहिर में, वेल में कूदने का मौका मिला? हाँ, बहुत अच्छा लगा. मैं 4-5 बार कूद गई और मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं फिर भी कूद गई भरोसा लेके कोई बचा लेगा मुझे. ऍक्च्युली हाका एक धार्मिक मान्यता आहे. म्हणजे सेंट बाप्तिस्ट जो आसा त्याचो जन्माचो सुवाळो हे मनयतात. म्हणजे जेन्ना पावस सुरू जाता त्याच बरोबर धर्तरेची जी एक बदलचे दृश्य आसा, पाचवेचारपण आसा, प्रसन्नता आसा, तातूंत उडी मारल्या उपरांत एक पवित्र जाता आत्मो, अशी ती मान्यताय आसा. पूण ही जाली मान्यताय, पूण लोक अजूनही तो सेलिब्रेट करता आणि हो संदेश फुडल्या पिळगे मेरेन पावयत आसा. मॅम, आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ, बट हम 2-3-4 साल से इधर ही रह रहे हैं. हाँ. तो आपको ये गोवा का कल्चर अच्छा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है गोवा का कल्चर, क्योंकि हम गोवा बहुत अलग लाइट में देखते हैं. वरना हमेशा पार्टीज और ये सब के बारे में गोवा को जानते हैं, बट ये सब होता है तो पता लगता है कि क्या ओरिजिन है गोवा की, क्या स्टोरी है, सारा कल्चर पता लगता है, तो बहुत मजा आता है. जयपुर में मतलब हम पानी में कूदते हैं, तो जयपुर में थोड़ा पानी का नहीं, जयपुर में पानी है, कूदने लायक है पानी, बट ऐसा कल्चर नहीं है. मतलब अलग तरीके का है जयपुर में कल्चर, उधर के अलग ट्रेडिशंस है. तो हर जगह जाके उधर के कल्चर्स और लोकल के क्या
किस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं, क्या उनकी मान्यता रहती है, वो जानने में बहुत अच्छा लगता है. सो लेकिन पूरे भारत का कल्चर जो है बहुत अनोखा है हाँ. टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का. करेक्ट अभी हम करेक्ट. गोवा में है तो हमको लगता है नहीं, हमने बचपन से देखा है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं राज्यों में तो वो भी हमको वो कल्चर अट्रैक्ट करता है. हाँ, हमने ये 4 साल से हम इधर रह रहे हैं, पर हर बार जब भी हम बाहर निकलते हैं हमें कुछ नया ही देखने को मिलता है. But I should say you should celebrate this Sajao as a, like entire Goa is the one of the best party scene. I think a lot of people miss this. A lot of tourist people, they don't get. Don't know actually much. Huh. So they also don't know, and we also keep telling them like there is one festival coming in Goa. There are many festivals in Goa. If you attend them, no. This is like huge in Seolim. So we guys, we come here and we know this, and we also tell some of our friends also there is like one big party going on that will be in. These guys are lucky they have a nice place here. That's what makes the party little extra colorful. सांजाव म्हटलं काय फक्त नाच मजा मस्ती न्हय, तर त्याचबरोबर ते संस्कृती, त्याचबरोबर एक निसर्गाचे जोडिल्ले नाते, हातून निसर्ग आणि संस्कृतीचो मिलाप पळोवपाक मेळटा. तर एका धार्मिकूय वळणूय आसा. गोंय पर्यटन विभागान लेगीत हो सांजाव कशा तरेन आयोजीत केलेलो आसा. असो हो सांजाव फळां फुलांनी एक मेजवानी कशी आमी तुमच्या मुखार ती सादर करतली. तर चड वेळ वगडाय नासतना उडी मारया ह्या सांजावाच्या फेस्टिवलात. Celebrations need to be coming here. So this year we are very happy to get it here. We are part of the promotion of cultural tourism as far as Goa is concerned. We welcome all the tourists, international and domestic, coming here, being a part, coming and looking at all this tradition and culture and heritage which has been there. It's a great moment for all of us to be here and enjoy. All communities coming together and enjoying it together. It's been a part of a communal harmony, and that is what Goa and Goikarpan is not about. We are very happy to showcase this through tourism. Is celebrated worldwide, and especially as far as Goa is concerned, it's celebrated here in Shioli. And I really thank our tourism minister this year for having this, for supporting our traditional Sanjao committee here by having his, for supporting us in celebrating this. And I have requested him to have support us every year, and I'm really grateful to our tourism minister and our chief minister. साजाव म्हटलं जो महत्वाचा भाग येतो तो म्हटल्यार कोपेला. ही फुलांची कोपेला जी आमच्या एका शिवोलेच्याच आणटीन तयार केलेली आसा. सो केन्नाच्यान न्ही तुमी करपाक स्टार्ट केले आनी कितले तुमी ह्या सिजनाक शावलेच्या? आम्ही राती सांग स्टार्ट केलेले. होय, आणि आमची थोडी खोपता आता. होय, चढी रेट हाय दवरूंक ना, लॅसीत दवरलेली हा. वर्सा तुम्ही हांगासर येवन ही साजावाची कोपेला? फर्स्ट टाइम आमकां स्टॉल घालपाक एडवांटेज मेळ्ळा. आमचो ग्रुप हा तो हिंदू मुस्लिम आणि कॅथलिकाचो मिलन. इट्स अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. सो सांजाव एक एकवटाचो एक संदेश दिवपी असो सण. तो तुमी सांजावाचो कितें संदेश दिवपाक? इट्स गुड टू बी रिलिजियसली क्लोज टू ईच अदर. दॅट्स व्हॉट आवर ग्रुप सेज. सांजावाबद्दल आपल्याला काही माहिती आहे का? माहिती आहे. ह्याच्यामध्ये कसं आहे, हा पारंपरिक सण आहे आणि हा ऍक्च्युअल जर एन्जॉय करायचं असेल तर ह्या दिवशी मुंबईकर या कुठल्याही देशातील व्यक्ती असतील त्या लोकांनी ह्या दिवशी यावं आणि ह्या सणाचा आनंद घ्यावा आणि हा असा पारंपरिक जो वेशभूषा आहे हा करून यावा, जेणेकरून ह्यांच्यामध्ये आपण मिक्स होऊ शकतो. मी पण एक ख्रिश्चन आहे. मी ईस्ट इंडियन समाजाने आहे मुंबईवरनं, आणि दरवर्षी आम्ही गेले 15 वर्ष आम्ही कंटिन्यू ह्या सणाला येतोय. या कोपेला खातीर या मुंबईच्या पर्यटकांक फर्स्ट प्राइज मारिल्ले आसा शिवोलेच्या या सांजावा खातीर. कोपेलाचं काही महत्व तुम्हाला माहिती आहे का?
तेवढं नाही, पण ऍक्च्युअल मध्ये जे आम्ही 15 वर्ष ते बघतोय पारंपरिक प्रमाणे जे आपल्या घराच्या अवतीभोवती जी फळं फ्रूट जे उत्पन्न होतं हे देवाला अर्पण केलं जातं आणि देवाला अर्पण करून हे आपलं एक म्हणजे जे नवीन कपल वगैरे लग्न करतात, केलेले कपल्स असतात ह्याला एक जावं यांचा पहिलं एक स्वागत असतं त्यांचं, म्हणजे एक इन्व्हिटेशन असतं, एक काय म्हणतात त्याला. म्हणजे थोडक्यात बघायला गेलं तर एकंदरीत हा संस्कृती आणि निसर्ग जोपासणारा सण आहे. आपने सांझाव अभी एंजॉय किया है, सांझाव के बारे में आप बताना चाहोगे? सांझाव बहुत ही फन इवेंट है गोवा में जो होता है एंड यहाँ के कल्चर को मिक्स करते हैं नेचर के साथ विच इज वेरी नाइस एंड यहीं पे गोवा टूरिज्म भी अभी यही प्रमोट कर रहा है कि कल्चर और नेचर के साथ में डेवलपमेंट हो गोवा का और टूरिज्म का, और दिस इज द परफेक्ट इवेंट फॉर इट एंड आई थिंक एवरीवन शुड विजिट इट. महाराष्ट्र धुळे, नाशिक साईड. मराठी येते मला. कसा वाटला सांजाव तुम्हाला? खूप छान आहे, खूप छान आहे. ऍक्च्युली मी फर्स्ट टाइम अटेंड करते, मला खूप आवडलं अटेंड करून. इट्स अमेझिंग. सांजाव बद्दल काही रीती रिवाज वगैरे आहे, कल्चर त्याला एक धार्मिक हे पण आहे, टच पण आहे, तो काही माहिती आहे का तुम्हाला? हो, मला बेसिक माहिती आहे की हे लोक मॉन्सून्सला लाईक दे आर एन्जॉईंग मॉन्सून, वेलकमिंग मॉन्सून्स अँड हे काहीतरी जे नवीन कपल्स वगैरे असतात त्यांचं पण ते नावयाचं स्वागत. करेक्ट. माहिती आहे तसं बघायला. मी गोव्यातच राहते 1 वर्षापासून. आय एम मानवी. आई एम फ्रॉम दिल्ली. या. आपको कैसा लगा ये सांजाव? इट्स वेरी नाइस. मैं एक्चुअली यहाँ पे सांजाव के लिए ही रुकी हुई थी इतने दिनों से टू सेलिब्रेट इट एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ का कल्चर. कभी भी सेलिब्रेशन होते हैं गोवा की दिखाते हैं तो एवरीबडी यूज्ड टू वेयर दीज हैट्स एंड वेयरिंग इट टुडे इट रियली फील्स वेरी स्पेशल. ये पहन के बहुत अच्छा लग रहा है. ये पहन के इसको क्या बोलते पता है आपको? क्या बोलते हैं इसको? I skipped my mind. मैं भी भूल गई क्या बोलते. इसको कॉपेल बोलते हैं. कॉपेल. ओके. मैडम आप कहाँ से हो? जयपुर से हो. तो आप पहली बार गोवा में सांजाव देख रहे हैं? हाँ, ये फंक्शन फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. वैसे गोवा आते रहती हूँ. कैसा लगा सांजाव? बहुत कलरफुल, बहुत ब्राइटफुल और बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत वाइब्रेंट फीलिंग आ रही है. आप इनके साथ हो? हाँ जी. सो तुम्ही एका जयपूरच्या नागरिकाक आमचे गोंय दाखयले, त्याचबरोबर गोयची संस्कृती दाखयली, कशें कितें दिसता आनी गोयचे कल्चर कशें प्रमोट करपाक सोदता? तिका खूप इंटरेस्ट आसलो सांजाव कितें तें पळोवपाक, सो हांव तिका घेवन येयलां सिन्स हिंगा शोलेम बरोन सांजाव जाता म्हणून. सो तिका आतां गोंया कशें सांबाळटात, मागीर हेरिटेज आमची कशी सांबाळपाची ती हांवें तिका दाखयल्या. सिन्स ते हे करतात न्हू, स्क्रिप्ट करतात, तेचे वयता तिका दाखयला. गोंय सरकार जशें प्राधान्यान भायल्या लोकांक आमचो कल्चर प्रमोट करतात, असो तुमी एक इनिशिएटीव घेतले. हय, दाखयले. तुम्ही केन्ना जयपूर गेल्या हांच्या वांगडा? हय गेल्या. तुमचो कल्चर आसा बरो आसा, पयला हांवें. सो तिका हांवें आतां आमचो गोंयचो दाखयलो. थैंक यू मैडम. हमारा गोवा का और भी कल्चर है जो लोगों को भावता है. हाँ. मुझे गोवा बहुत पसंद है.
वाठारांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतलोय आमी सांजाव पळयलो. त्याच बरोबर गोंय पर्यटन विभागान जो घडोवन हाडिल्लो सांजाव ताचे सुद्दां आमी हांगासर तुमकां कवरेज करून दाखयली. हांगासर पर्यटकांनी खासा व्हडा संख्येन वांटेकार जावन आपआपले प्रतिक्रिया दिल्यो. त्याच बरोबर गांवगिऱ्या वाठारांत कसो साजरो सांजाव हो जाता त्या थळाव्यांनी लेगीत आपआपली प्रतिक्रिया तुमकां दिल्यो. तर सांजाव हो म्हटल्यार एक संस्कृती. त्याच बरोबर निसर्गाचो एक मिलाप करपाचो एक संदेश आसा, जो संदेश आमकां ह्या सांजावांत पळोवपाक मेळटा. गोवा पर्यटन विभागान जो सांजाव घडोवन हाडलो त्याचे एक विलक्षणीय आमी दृश्य तुमच्या समोर सादर करपाचो यत्न केलो. आशा बाळगिता की तुमकां हो सांजाव आवडलो आसये. अशाच खाशेल्या प्रोग्रामां खातीर त्याच बरोबर अपडेटेड न्यूजां खातीर पळयत रावा आमची गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर.